आता खबरो विस्तारान दसरो जातकर पावस सोंपतलो आनी नोव्हेंबराच्या 1 तारखेसावन राज्यांत ज्या सुवातांचेर रस्ते पिड्ड्यार जाल्या त्या रस्त्यांचें डांबरीकरण करपाचें काम स्पिडीन सुरू जातलें म्हण आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर हांणी दिलां. नुवें रस्त्याची फोंडकुलां पुरोवपाक हाडिल्ल्या नव्या मशिनाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पॉट होल रिमुवल मशीन जें आसा तेजें आज आमी उक्तावण केलां आनी हें मशीन कॉन्ट्रॅक्टरान हाडलेलें आसा PWDच्या आनी हें मशीन हाडटा आसतना चडशे अशे जेट पॅचर जे मशीन आसा ते चडशे इम्पोर्ट करचे पडटा, बिल्ड येता. तशेंच टाटा आनी बाकीच्योय कंपनी हेवी व्हेकल ह्यो मशीन करून दिता, पूण सायमंडली 2-3 म्हयने घेता हे सगळे बसोवपाक चॅसीच्या वयर. तेन्ना ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान आपली आयचे जग आयचे नवीन नवीन टॅक्नॉलॉजी प्रमाणे त्यांनी हें एक मशीन तयार केल्लें आसा. तेन्ना हें मशीन सामकें गरजेचें, कित्याक आमकां हे जे रोड रिपेरींग काम करपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टराक सगळें मटेरियल हाडून रस्त्यार घालचें पडटा आनी त्या रस्त्यार मटेरियल घालतकच लोकांक यो वचपाक त्रास जाता आनी हें मटेरियल मिक्स करून हें कोल्ड पॅच मारचें पडटा. तेन्ना हें जें मशीन आसा हो जें सगळें मटेरियल जें आसा रेडी करून हो हाडटलो आपल्या गाडयेन आनी जें मटेरियल आसा क्युबिक मिटरा प्रमाणे ताका PWD पयशे फारीक करता. जे पोन्ने 18-19 2000 जे कॉन्ट्रॅक्टरांनी रोड केल्या, हॉट मिक्स कार्पेट घातला, ते रोड जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर करतले. हे कॉन्ट्रॅक्टरान केले जाल्यार ते हेका फारीक करतले. ना फारीक केले जाल्यार फुडले फावटी हॉट मिक्साचे कार्पेटाचें काम जें आसा आतां नोव्हेंबरांत चालू जावचें तें कॉन्ट्रॅक्टराक तांकां मेळचें ना. आमी लिस्ट काडून दवरला 2018, 2019 आनी 2017 सुद्दां ज्यांनी हॉट मिक्स कार्पेटाचें काम केलां, ज्यांनी PWDच्या रस्त्याच्या स्ट्रक्चराचें काम केलां तेंची आमी लिस्ट काडला. पूण ते कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आसा. ते म्हणटा आतां मे बी दसरो म्हटल्यार पावस पडटलोच आनी दसरो जातकीर पावस नासतलो. हे आमचे रस्त्याचें जें काम आसा ऑल गोवा सावथ आनी नॉर्थ दसरो जातकच फूल स्पिडीन काम चालू जातलें आनी नोव्हेंबराच्या 1 तारीख साकून हॉट मिक्स कार्पेट घालपाक चालू जातलें. मे म्हयन्याच्या 30 तारीख पर्यंत काम चलतलें. मे म्हयने जातकीर आमी काम करूं दिवचें ना, कित्याक मे म्हयने जातकीर काम करीत जाल्यार तें सुकना आनी परतून हीच परिस्थिती जातली. तेन्ना आमकां गोंयकारांक बरे क्वॉलिटीचे रस्ते दिवपाक जाय. ह्या फावटी जी रस्त्याची दुर्दशा जाली म्हळ्यार पावस 160 इंच पडलो, प्रश्न ना, पावस 170 सुरू पडूंक शकता फुडल्या वर्सा, पूण रस्त्याची दुर्दशा अशी जावपाक जायना. हे बद्दल आमचे हांगा ऑफिसर आसा, एक्झिक्युटीव आसा, चीफ इंजिनियर आसा, आमचे टॅक्निकल इंजिनियर आसा, असिस्टंट, म्हणजे जे वर्क डिविजन रोड्साचे आमी प्रत्येकाक डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी आमची प्रत्येक म्हयन्याक एक रिव्यू मिटींग जाता.